मागीर तो म्हणपा लागलो येस आय एम एट द रेस्टॉरंट नाव म्हणपा लागलो आय एम गोना कम फ्लायींग टू यू म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें मेसेज घायल तेका प्लीज म्हणलें ड्रायव्ह or रायड स्लोली and it's not a rush म्हणलें you can come as long as it's with you it's fine. Good afternoon guys, welcome to my new vlog. केशाय तुम्ही सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा हमादा आनी होचोय गायज टायगर आमी हाय बरी चोयला आसतलो तुमी काय बरो आयज टायगर मुज बारे हा हांक्या बसोना सारको आनी गायज तूं म्हणटले आम बायलां कितें कोत्ताय हांव आनी टायगर आनी गायज कॅब बेब सारकें मानिया भाशेन हा आमी गायज येयलो हाय भायल्यान काम करपाक आमकां आयज जायतें काम आहा आनी तें काम म्हणल्यार तुमी जाणाय गायज थंय चोवपाक शकताय ग्रास ब्रास खंय पावल तो फूल गायज व्हडलें जालें आख्खें गायज मॅस एस जालो आहा जंगल एस जालो आहा हिंगसोन तुमकां दिसती पडटा आसतलें ओके सो आमी गायज बरो ग्रास पयलो ट्रीम कोत्ताय आनीक म्हाका मागीर कितें म्हणटा तें आमगेले नानान ज्यो दुदी दिल्ले त्यो दुदया झाडां तींय रोवपा जाय तीं आजून रोयल नाय गायज ती वाजाको हाय बट तांकां उदक घालन ती गूड आनी सेफ कंडिशनां म्हणटाय ते भाशेन हांवें बरी सारकी कित्याक ती शिंपीत रावता हांव डेली शिंपता तेच भाशेन आमगे रानो बिन्स टोमाटां गायज डेली शिंपता बट ते तुमकां हांव डेली दाखयना गायज कितें मू तुमकां दाखयतलो ती टोमाट शिंपती आनी हें तें बट आयज मातशें ग्रास कातोरया पयलो आनी होचोय टायगर तुमकां गूड आफ्टरनून म्हणटा शे गूड आफ्टरनून माय बॉय गूड आफ्टरनून एवरीवन केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू आनी हांव टायगर हांवूय बरो आहा गूड बॉय आनी गायज तेका न्हू लायक जाता जेन्ना हांव भायर येता न्हू तो मार आपूण मू भायर येता आनी तेका न्हू हेडो मेट न्हू आतां तो ग्रासाको लिपतलो एसो तेसो ग्रास व्हडलो जालो थिंगा आनी सेम टायम हांव कातरतलो न्हू सो तेका हेडूय जाय मुज बाबू सो आमी वयताय ग्रास कातरपाक आनी तुमी गायज टीव्ही कडेन रावाय आनी मोबायल घेवन रावाय मातशें गेलो व्लॉग चोय जेन्ना तुमी मुगेलो व्लॉग एंड पर्यंत चोयताय न्हू तेन्ना म्हाका बरें दिसता आनी हांव आलिशाकूय म्हणटा हाली चोय गो व्हडलो व्लॉग आहलो काय बरो तेणी चोयला एंड पर्यंत चोयला म्हाका बरें दिसता गायज काडीच धादूस जाता हय तेच भाशेन गायज आयचोय व्लॉग गायज हो तुमी एंड पर्यंत चोयाय ओके आनीक सांगिल्ले ते भाशेन हांव आनी टायगर वयताय आमगेलो ग्रास कातरपाक आनी तुमकां आलिशाय दाखयता आनीक आलिशा गायज आमगेले न्हू खावपा जेवणां रेडी कोत्ता जेवणां कितें केलें काय म्हणटलें तुमी जेवणां गायज कांय केलें ना राती न्हू आमी KFC ऑर्डर केलेली वी ऑर्डर्ड KFC अरावंड 11 o'clock ओके आनी गायज ती KFC येता कोत्ता म्हणल्यार टायम जालो आनी तेका विचारलें बाबा कितें जालें कित्याक लेट जालो तेका मुस्ता पुलिसान थांबयलो आनीक तेका बरें फायनूय पडलें खंय जो कोण डिलिव्हरी करपा येयलो तो आमगे KFC सो म्हाका भोंगो दिसलें अशें दिसलें आमी केन्ना केन्ना अंडरस्टँड जावपा जाय एक एक पाटी लेट जाता आमी म्हणटा आतां लेट कित्याक जालो कारण आसता गायज तेका बरें खंय पुलिसान धरलो सो ही वॉज व्हेरी अपसेट आनी ऑब्वियसली गायज जेन्ना पुलिसान धरतलो तेका टायम जातलो तेका लागून गायज आमगेली KFC मातशें लेट येयली आनी आमी गायज आख्खी हावूना फूल हावूना वोद हालोली सो आलिशा गायज ते आतां आव्हानां घालता आनी बरें गरम कोत्ता आनी हांव मुगे काम कोत म्हणल्यार गायज ते सगळें रेडी कोत्तलें ओके सो आलिशा दाखयतलो तुमकां हांव मागीर पयलीं सद्या गायज हांव मुगेलें काम स्टार्ट कोत्ता आनीक सांगिल्लें ते भाशेन जेवणाचें जी KFC आहा ती हांव गायज मातशें ट्रीम कोन्न मागीर पोटा भूक लागोल म्हणटरी हांव वयतलो आलिशा उल मारता हांव एनीवेज गायज जेन्ना घराको माना येताय मागीर भितरसोन कोण ना कोण जो ओनर आसता तो बरो हें घेवन येता न्हू ब्रेकफास्ट हाडटाय चोय उमके टायम जालो म्हणटरी च्या आवडटाय सो उमके टायमार गायज हांव आलिशा मुगेलो जेवणां हाडूं लायतलो आली ओ आली हांव जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका हाडटलें ओके गरम गरम सो गायज हांव वयता मुगेलो ग्रास काट करूंक आनीक मेळ्या तुमकां माशेंतान गुड आफ्टरनून गायज केशाय तुमी सगळीं समजता हाय म्हूण बरी आनी चोयलो आसता तुमी मशीन दाखयलो आसता तुमकां भायल्यान कितें कोत्तो लॉन कातरपाक गेला ओके तुमी चोयलो आसतलें केदो व्हडलें जालें तें लॉन आमगेलें आनी गायज कातरपा प्रॉब्लम आसना वेदर बरें आसना न्हू सो पावस पडटालो आनी मागीर ते ऑले जाता आनी मागीर ट्रीम करपाक त्रास जाताय तेका लागून तो आयज मातशें वेदर ओके आहा म्हूण गेला भायल्यान आनी कालसान कामां तो तेका लागून आयज कोत्ता तुमी बेगीन आनी गायज तुमी जाणाय आमी सद्दां ब्रेकफास्ट स्कीप कोत्ताय आनी समतो लंचाको पावताय कोण कोण उठताय बेगीन बट कोण कोण असो खबर आनी उठोन आमकां खावपा नाकेशें म्हाका जाल्यार नाका मशीन सकाळीं पॉरेज हाडलोली बट दॅट्स इट तो तेगे एक सकाळीं उठोन पॉरेज खाता एडिटींग बाकोवन कितें करपा जाल्यार ब्लॉग आवट कोत्ता दोना ओके आनी गायज काल न्हू आमी KFC हाडलोली
इतसो गरम केले आतां हांव ओके अराउंड 11 o'clock मस्ती म्हणपा लागला आपणाक भूक लागली तुमी चोयला आसतलें आमी जेवणाक गेलो न्हू लंचाकू सो थिंगा पोट भरलोलें कांय नाका आसलोलें आनी म्हाकाय एक्चुली टू बी ऑनस्ट म्हाका पोटा बुकेश म्हूण लागना मस्ती म्हणपा लागला आपणाक भूक लागलीशी आतां म्हूण अराउंड 11 o'clock हांवें म्हणलें ओके बिरयानी आहलो थिंगा बिरयानी नाका म्हणपा लागलो KFC ऑर्डर ना पिझ्झा ऑर्डर करया म्हणपा लागलो पिझ्झा ऑर्डर करपाक गेल्यार चोयल्यार ऑलरेडी क्लोज आसलोलें डॉमिनोज कित्याक आमी डॉमिनोजान बरो लागता पिझ्झा मागीर काडलें आनी KFC ऑर्डर करता म्हणलें ओके म्हणपा लागलो KFC ऑर्डर केली गाय जाय तोगोच यू नो ड्रायव्हरूय दाखयना आसलो कितें एपाचेर दाखयत न्हू अजून ऑर्डरूय पिक केली ना म्हणून गेली एक ड्रायव्हर दाखयलो मागीर तेणें चेंज केलें केन्ना डिले म्हूण दाखयलें मागीर आनी दुसरो ड्रायव्हर पिक करता म्हूण दाखयलें कोण 2 ड्रायव्हर दाखयले 3 सो मागीर तेणी ऑर्डर कॅन्सील केली चोयल्यार तें मुस्ता जो लोकेशन आसलोलो तें मुस्ता बंद सो तेणें सांगूंक जाय आसलो न्हू मागीर परत ट्राय केलें दुसऱ्या हितून ट्राय केलें आनी प्रायोरिटी केलें कित्याक कोण जाली 12:30 हें कोण म्हणलें हांव आतां ओगोच जातलो हांवें काडलें आनी मागीर पत्ते सांगले ते भाशेन पत्ती ऑर्डर घायली आनी रोखडी कोणें पिकअप केली आनी हांवें ताका मेसेज घायली हेजे ते एपाचेर घालूंक मेळटा मेसेज ड्रायव्हराक हांवें म्हणलें आय यू ओके टू पिक इट अप लायक जातो काय म्हण कित्याक 2-3 ऑर्डर आमगेल्यो हें जालें म्हणून पयली ड्रायव्हर आसलो ते मागीर तो म्हणपा लागलो यस आय एम एट द रेस्टॉरंट नाव म्हणपा लागलो आय एम गोना कम फ्लायींग टू यू म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें मेसेज घायले ताका प्लीज म्हणलें ड्रायव्ह or रायड स्लोली एंड इट्स नॉट अ रश म्हणलें यू कॅन कम एज लॉंग एज इट्स विथ यू इट्स फायन एश लेगून म्हणलें ताका हांवें गायजा मेसेजीचेर मागीर ताका अर्दे वर मायज लागलें येवपाक हांवें तरी पूण हांवें तें हें करून एज लॉंग एज ही वॉज कमींग हांव ओके आसलोलें कित्याक मातशी एडिटींग करतालो बसून आनी हांवें म्हणलें इट्स फायन चोयलें गायज देराचें माल तेणें हांव गेलें हांवें म्हणलें थँक्यू सो मच आपूण म्हणपा लागलो सॉरी तुगेली यू नो हें डिले जाली हाडपाक कित्याक आपणाक म्हणपा लागलो पुलिसान थांबयलें हांवें वॉट म्हणलें बाय कितें जालें म्हणलें ना हूंय आपण स्पीड मारीत येता हूंय म्हणलें ओगोच जालो म्हूण आतां कितू केदोणसून तूं हें करता म्हूण हांवें म्हणलें वय म्हणलें मागीर तो सांगपा लागलो आपूण गेलोलो म्हणपा लागलो पयलो ऑर्डरी कलेक्शनाक थिंग म्हणपा लागलो तुगे ऑर्डर कॅन्सील केली कित्याक ते तो KFC बंद आसलो म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें वय म्हणलें आनी हांवें म्हणलें इकरा बंद म्हणपा लागला हांवें म्हणलें 11:10 11:15 म्हणलें ऑर्डर घायलोली तेणी तेदोन सांगूंक जाय आसलो न्हू बंद आहा म्हणून बट एनीवेज म्हाका तेजें भोंगो दिसलें गायज यू नो लायक फरें भोंग दिसलें म्हणल्यार तो बाबा येयलो आनी ताका काय सांगलोलें डोंट रश इट्स ओके यू कॅन कम स्लोली म्हूण तो बाबा रश करून येतालो ताका मागीर तालांव पडलो हूंय पुलिसान थांबयलो आनी तालांव दिलो हूंय म्हाका बरें दिसना लायक हांवें म्हणलें आमकां लागून यू नो तेगे बाड्यागे पॉयंट पडटाय न्हू तशें करून स्पीड केल्यार पॉयंट पडटा हिंगा आनी टिकेट पडटा लायक पयशे भरूं पडटा आनी लायसन्साचे पॉयंटूय पडटाय स्पिडींग बाकूच जाल्यार सो म्हाका बरें दिसना यू नो त्या टायमार आय वॉज लायक आमकां लागून हें आनी हांवें म्हणलें तुका सांगलोलें इट्स ओके म्हूण डोंट तेणें म्हाका मेसेज घायलो तेदोन आय कम फ्लायींग म्हूण हांवें म्हणलें ना डोंट रश म्हूण घायलो म्हणलें तुका हांवें तरी पूण तूं कित्याक फास्ट गेलो म्हणलें इट्स ओके इट हॅपन्स हूंय म्हाका सांगता सो एनीवेज हेसर स्टोरी जाली आनी हांवें आतां KFC बरी ओव्हनार न्हू गायज गरम केल्या कित्याक दाखयता तुमकां हें चोय ओके कित्याक न्हू गायज ती न्हू मागीर सॉगी जाताय फ्रायज बा न्हू सॉगी जाताय ते आतां बरें क्रिस्पी जाले ओके आनी हांव खावपाना मस्सी आनी हेमदा खातलो कित्याक हांव खातोलें पॅटीसां ओके सो काल आमी जेवणाक गेलोलीं तुमी चोयलां सो थिंगा आमकां पॅटीस घेयलोली मरियान ओके सो ती चोय हाय आनी ती हांवांकू नाय सो आतां हांव ती गरम करतलें लावा नाव दॅट युअर इन यू वॉन्ट टू कम एंड यू वॉन्ट टू ईट actually yes we will eat आनी हांव पॅटीस guys आमगेलो हांवें कितें म्हणटाले तो ग्रास ट्रिमर मातशें सर्वीस करतालो तेगे ब्लेड न्हू मातशें त्यो हातोर बाजार लागताय न्हू काट करता आसतना ते मातशें कुडीक गेले तेजे हांव मातशें शार्पन करताली ती आनी मातशें तेका ऑयलिंग केलां बरो चलपा जायना जाल्यार मदें बंद पडटा कित्याक ग्रास सारको चड व्हडलो जालो आय फॉरगॉट टू टेल यू तेणें म्हाका काल मेसेज घायलो हेजेर तेका that the driver I forgot to tell you about that saying what I'll come flying mon and I म्हणलो तेका don't mon take your time come slowly mon
आणि मागीर काय म्हणलें हांव तेंका सांगतालें येस गायस हेण सांगोना मस्त म्हाका तो फ्लायींग येता म्हूण तेका लागून गायस तेका बऱ्या तालाव पडलो आसतलो म्हाका अशें जालें गायस म्हाका भोंगो दिसलें एक डिलिव्हरी करून गायस तेंका कितले पयशे मेळटा आसतले मे बी 2-3 पाउंड मेळटा आसतले ओके 3 पाउंडा लागून या इट डिपेंड्स 3 पाउंडा लागून गायस तेका 70-80 पाउंडांचो प्लस पॉइंट्स गायस 70-80 पाउंड आणि प्लस पॉइंट्स म्हळ्यार गायस तेका बऱ्या कितून लुकसाण जालें तें आमी म्हणटाय ते कितें म्हळ्यार आमगेले डिलिव्हरी गायज जॉब इझी मू इतलो इझी न्ही गायज तेंका पाडे न्हू स्पिडींग चॅक करूंक पडटा कॅमेरा चॅक करूंक पडटा गायज तालाव पडटाय आमचे गोंयचे भाशेन न्हू झुक काट मारले गेले हय बट द ओनली थिंग आमी जेन्ना भुकेलो आसताय आनी हय कितें म्हणटाय आमी काय म्हणना बट हांव सांगता गायज जेन्ना आमी रागार जाताय पोटा भूक लागला आसता आमी म्हणटा आवय कितू गो तूं हूंय गेला हूंय मेला आसतलो कितें जालें कितें जालें तें कोण चिंतना हूंय मेला पाड पड तेजे हय तेशें केन्ना म्हणो उपकारना गायस तोरी आसतो हालींच्यान सांगलो आतां सांग म्हाका डोंट वरी मो सुसेगाद यो मो तोरी आसतो गायज तेकाय जाल आसतलें म्हणजे जायतो गोत रावताय बेगीन या मो गायज तेका लागून तो स्पीड मारूं येता आसतलो मान येयलो आसतलो सो एट दी एंड गायज तेका तालाव पडलें म्हाका तें बरें दिसना ओके आणि येस आता आमी कोत्ताय आमगेले जेवणाचे आता येयला न्हू सद्याक चोय गायस आमी कितले ऑर्डर केलो ते जायत ऑर्डर केल्ले बट मागीर न्हू गायस पोटा भूक मोत्ता न्हू तुका नाका अशें आनी पयलें म्हणल्यार म्हाका नाका आहलोलें हांवें ते खोसलो खायला कोण KFC सन खोसलो लायक जाल्यार सांगाय म्हाका ओके माय फेवरेट अमके टायमार भितर गाय जेवण येना न्हू तुमी जाणाय मागीर नाका अशें भूक मोत्ता ओके हांव येता गायस माशोपतान हालींच्या उलयतलो तुमकडे हय सो गायज हेंकां दिता तेंक खायली ओके आनी हांव खातोलें ती पॅटीस गरम करता आनी चाव पिता म्हाका न्हू गायज हांव नाका कोणा एशें करून जाता जाल्यार म्हाका एक चाव जायी दिसा नाजाल्यार म्हाका हेडेक जाता एक लायक टी म्हाका कॉफी लायक ना केन्नाय पिता कॉफी मोन मारल्यार आनी म्हाका गोंयची कॉफी लायक ती गोंय कॉफी मेळटी मुगे फेवरेट गोंयची नेस्कॉफी हांव ती शेशे घेवन येयलोलें गोंयसान जायती बट केन्नाय पिता कॉफी म्हाका तितू येना कॉफीचे बट एक चाव जायी आनी तें जाल्यार तुमी जाणाय मुगे निडो फेवरेट सो हेमदान हाडलो म्हाका निडो म्हाका दोबाक लागलो हांवें येयलोलो हिंगा सावथ हॉल तो काबार जालो सो हेमदान म्हाका बरी पॅकेट घेवन येयलोलो हाफ किलोची सो हांवें तें स्टार्ट केलां आनी गायज देर इज अ डिफरन्स गाल्फा निडो न्हू आनी हिंगा निडो जायतो डिफरन्स हा तुमी कोणू निडो हाडटाय आनी तुमकांय तेशें कोन्न दिसता लायक डिफरन्स जाल्यार सांगाय म्हाका ओके कित्याक हांव काल मसी सांगतालें चाव डिफरंट लागता म्हण बरी लागता सारकी चाव निडोची बट गाल्फा निडो लायक सांगले ते भाशेन डिफरंट फ्लेवर सारको प्रॉपर तो गाल्फासो हाडटा आमगे तिया बा आमकां निडो ते जाणा तो पडटा उगडास येता सो हय तुमी सांगाय तुमगे कोण गाल्फासून तुमकां निडो बा हाडटालो तो डिफरन्स आनी हो हिंगा कोणो कितें जाल्यार डिफरन्स सांगाय म्हाका ओके सो गायज तुमकां न्हू माशेलान मेळटा मसी तेंकां चाव बा करून दिता ओके आनी दाखयता तुमकां मसी भायल्यान लॉन खाता तोय दाखयता ओके ऑन सो गायज वचोय ग्रास कातरपा येयला सांगलोलें पयलीं यो म्हूण भितर आसतना यो म्हूण सांगलोलो केन्ना आयकना म्हगेलें बाबा यो रे पयलो आपयलो मरे तुका भितर आहा तेन्ना यो म्हणून मागीर तें निवतलें पत्ती गरम करूं पडटा मागीर गायज बरें बरें दिसना आख्खें म्हाका जाल्यार बरें दिसना थिंग चोवपाक आख्खें मॅस सगलें सो ताका लागून हांव ताका सांगतालें यो रे म्हणून हय गायज एक पट्टें करता न्हू मागीर मातशें गार्डनींग करता आमी ओके चड करपा नाय म्हाका न्हू गायज एक्चुली एक रोज जाय लव आय टोल्ड यू विल बाय ओनली वन रोज रोज केसो रोज म्हाका गायज दिसले रोज ऑमलेट ऑर्डर कर दिसले रोज मुस्ता रोज एकूच जाय म्हाका सो या गायज गेले मागीर चोवपा पडटलें पयलीं सद्या पोटा करुया आनी अशें पेंडींग दवरता हांव तें मागीर कातरतलो ओके लेट्स गो गायज तो मातशें उगडास गायज कामां खबर काडटा इदा दुयेंत पडटा म्हाका आतां ती एलर्जी जातली हांव
आतां गायज मातशें राव लॉन कातून दी मॅगी बा जाणा ते हय, आनी न्हू कातर काड न्हू मागीर अशें आनी मातशें दुयेंत पडटा आनी मास्क बास्क कांय गेलें ना मातशें दुयेंत पड जाल्यार पण मातशें हाल्या एक्सक्यूज मेळटा न्हू म्हाका कामां गायज वचपाक गायज भुरग्यां मातशें न्हू भुरगीं जाणटू इसलो असो ना गे मामा वचपा ना गे अशें करून कोत्ताय मागीर थोडी पोटान दुखता म्हूण बेश्टी फेक बरें आहा कोत्ताय तेश कोन्न मसी गायज आवय जायना गो म्हणटालो नाक सारकें की जात म्हणटा तकली मागीर गायज तो जाणा मगे आन्सर अरे बदस नाल्यार वचना गा म्हणटा म्हूण चड नाडांक गायज चल या गायज आतां आमी वयताय कितें पोटाक कोत्ताय ओके हामादाकूय पोटाक भूक लागूल आसतली बट हामादा गायज न्हू आपल्या गेले जेवणाक टायम टू टायम गायज आमचे भाशेन न्हू लेट जालो तेसो रावतलो न्हू फॉरगेट दॅट तो उठतलो होय आपणाक उठून पोरेश हय हांव परीश कासबो परीश हायन गायज हांव न्हिदलोलो बट तोय ते भाशेन हामादा म्हजे भाशेन लायक पोटाक भूक लागली तेकडेय सुसू जायना तो वचोन आपले कित ना कित करून खातलो तांतेश फ्राय करतलो आनी हें करतलो हें सुचता बरें एनीवेज तूं भायल्यान रास खातोर आमी वयताय हिंगा पोटाक करपाक ओके गायज मेळटाय तुमकां माशेंतान गायज हांवूय खातोत्ता यु नो लॉन बा पूण तेका लायक जायना आमगे किसमिसाचो स्ट्रेट जावपा जाय म्हणटे गायज कितें कोत्ता न्हू तेका कुरूच जात आसपा जाय बरी भशेन करपा जाय बरे भशेन जावपा जाय केलें कोरपारा कोर म्हणल्यार गायज म्हाका लायक जायना ओके आनी जेन्ना हांव बोन नाहलो न्हू गायज तेका सारकी टेन्शन जाताली आम खातोत्ताय म्हूण लॉन बा गायज म्हाका न्हू कोणें कितें केलें न्हू अनलेस एंड अंटील म्हजे भाशेन सारकें बारीकसाणेन केलें न्हू म्हाका लायक जाता नाजाल्यार म्हाका लायक जायना गायज हांव तें वचोन पत्त करतलो ओके पयलीं सद्या करया आमी पोटाचें सो गायज हेंचो पत्ते येयल्या ओके हांव न्हू काम कोत्तालें तेका लागून तुमकां न्ही कांय दाखोवं ना कित्याक मस्सी सारको बिजी हा गायज मस्सीन बरें लॉन बा कातोरलां दाखयता तुमकां ओके राव ओके म्हणल्यार दाखयता तुमकां मुगे घोवागे हार्डवर्क सगलें आवय आनी तितलो नेटान काम कोत्तास मरे तूं हेचें बरें केलां गायज बरें दिसलें बसपा लेगून बरें अशें न्ही रे अशें करून हय आनी मगे आतां बरी फुलां बा बरी दिसली अशी सोमती थँक्यू लाव चोय गायज बरी दिसली फुलां न्हू चोय आनीकूय रोयता हांव थोडीशी चड न्हू कित्याक मस्तिगे चड वेजिटेबला गार्डन जालें तें आनी हेचंय तुमकां दाखयता हेचें हांवें ती टमाट रोयल्ली न्ही हेचें 1 2 3 4 ओके आनी तांकां हें पडलें गायज मुगे घोवागे DIYचे आसा ते भाशेन तो फॅन्स आसलो तो मोडला आनी ते यूज केले तेणें बरें ते फेन्सींग मोडलां गायज ओके आनी हें केलां कित्याक न्हू हे टमाटी न्हू मागीर त्यो न्हू अशे तशे बुट्ट जाता सो हांव ताका दोरी बांदतलो हेका हेजे चडयतलो आनी हिंगसो बांदतलो सो टमाटी बाल अशी स्ट्रेट आसतली ती सो बरें जातलें नाजाल्यार सोकला पडटा आनी मागीर स्लाग्स खाताय तेंकां आनी बरें केलें मरे तुवें अशें 3 ब्राक मारले तुमगे दाखयता अशें गायज 3 ब्राक केले 1 2 3 कोणा रे तो एक तुका एक हेमदाक एक तुका एक हामादाक आनी एक कोण दीदीकू? तेका दीदी सो गायज हिंगा आतां हांव दुदीन घालतलो मुगेल्यो आनी चोय गायज हिंगा सगळो सारको चिकोल जालोलो हिंगा रोयलो हा मस्ती न्हू टोमॅटो आनी थिंग रोयलो हाय टोमॅटोज रोयलो हाय आनी बटरनट स्कॉश बटरनट स्कॉश आनी ती कितें टोमॅटो दोनूय त्यो दोनूय टोमॅटो आनी बटरनट स्कॉश आनी चोय गायज हिंगा सगळें मॅस जालोलें चोय आतां काय बरें दिसलें हालीं आमगेली आहा हिंगा बेस्ट केलें मरे तुवें वेल डन मस्सी आनी तेच भाशेन गायज हेचो हिंगा दाखयता हिंगा न्हू आमगेले जायते मिंट जाता ओके अरे जालें मरे न्हू मिंट किल्लो येता हांवें दिसतो दवरला गायज उरलोलें न्हू सगळें म्हणटाय न्हू चड जाता नाजाल्यार गायज बूट जाता सारकें चड जाता सो आय थिंक यू नो इट शूड हॅव बीन इन अ पॉट रादर दॅन वाज गायज हिंगा न्हू पयले सो आहा ते हिंगा आख्खे मिंट जाता ते हांवें ते कातुरला ओके थोडेशें दवरला जाय तितलें आनी चोय आमगेली राना बीन्स लव यू टॉक आम जस्ट ऑन अ कॉल सो गायज तुमी चोयला आसतलें ओके हिंगा राना बीन्सूय गायज बरी जाली आतां ओके सगळें काडलें मॅस आहलो तितलें ग्रासाचे गायज आख्खे मॅस दिसतालें आतां हिंगा 1 2 3 आनी थिंग एक कोणशा गायज पामकीन रोयतलो आतां 4 पामकीन रोयतलो आनी येस रोयल म्हणटरी गायज हांव तुमकां दाखयता हांवें कितको रोयल तें ओके आनी पयलीं सद्या चोय गायज हें कातुरलो हरा काय बरें जालें तें ओके बरें सारकें क्लीन जालो आख्खो चोय आख्खी एरिया गायज बरी क्लीन केल्या हे सायडीच्यान सन ते सायडीच्यान ओके सो आतां आमगेले पामकीन रोयता आनी तुमकां दाखयता ओके सो गायज चोवपाक शकताय ओके ह्या भाजांक गायज पामकीन हाय नानान दिल्ले ते आनी त्यो 5 रुपयो हाय गायज तितूंतल्यान हांव 3 रोयतलो आनी
इथिंग कोण शाळेक गायली गायज नाजाल्यार न्हू ते चड जातले हिंगा माटू करूंक पडटा माटू बा कांय करपा ना गायज इथं हे झाडाचे चडयतलो वयर ओके हे झाडाचे चडयतलो नाजाल्यार गायज हे सायडीनच्यानूय ओके सो ते मागीर चोया व्हडले जाल म्हणटरीच कोट्टलें कितको करपा तें पयलीं सद्या गायज हांव हिंगा रोयता ओके आनी 1 by 1 काडया आनी घालया तेच भाशेन गायज वचून हांव कंपोस्टूय यूजार करता मातशें ओके पोंदा घालता बरो जाता तो मागीर दुदया हें सारक्यो ओके एक जाली चोवपा शकताय आतां रोया दुसरी गायज घालया कंपोस्ट हय सो आनेकूय घालता गायज हिंगा ओके 2 दुसरी आनी माती गायज न्हू हिंगा बरी आहा सारकी मोव सारकी सॉफ्ट बरी दुदी बरी जाताले कास्ता जाताले सारके चड बरी आहा माती हिंगा आनी मातशें हातोर मातशें केलें हें न्ही कित्याक फेन्सिंग जाता आसतना गायज ते फोंडटाले न्हू आखे ते पयलीं बेताळ आहा ते हे न्हू तो कॉन्क्रीट हालयलो तेणी पोंदीचो आनी वयर काडला वच बट एनीवेज माती बरी आहा सांगिल्ले ते भाशेन आनी घालया हिंग एक लास्ट उरतो गायज हिंग घालता ओके सो गायज चोयला आसतलो तुमी हांवें 3 पामकीन रोयले ओके आतां हिंग एक हे झाडां मोदें हे 2 झाडां आहाय तेजे मोदें एक रोयता गायज हिंगा माती बरी आहा आनी रोखडो जातलो आनी म्हज्यान वयरूय चडोवपा जाता गायज सांगिल्ले ते भाशेन ह्या झाडार चडोवपा जाता वयर वाल ओके सो चोया पयलीं सद्याक मारया फोंड इतली गायज माती मोव आहा न्हू सारकी फुसफुसीत 2-3 दावा भितर गायज फोंड येयलो थिंगा चोयला आसतलो तुमी सो ही उल ती गायज हांव एक घालता आनी हिंगा ओके सो ही गायज हांव रोयता ही निमाणी हिंग एक घालता ओके सो गायज चोयला आसतलो तुमी हिंग एक गायल्या सो टोटल गायले गायज जाता हे 4 ओके आनी एक वाजा आहा ती तशी आसूं इन केस हिंगा मेली बेली जाल्यार न्हू मागीर ती काडटलो आनी ती रिप्लेस करतलो ओके सो जालें म्हगेलें काम सद्याक भायल्या आनी गायज कासार जालो सारको तुमी जाणाय गायज एसो बारीक बारीक काम म्हणल्यार वतूय आहा गरम जाता सारकें आनी हांव जालो कासार गायज आतां ओके भितर वयचने आदींक आनी फ्रेश जाचने आदीं गायज हांव तुमकां आनी एकदां दाखयता हांवें कितें करून रोयलें ती ओके सो गायज हें जावन आहा टोमेटो ओके हें बटरनट स्कॉश आनी एक टोमेटो आनीक वचो आयज रोयल तो एक पंपकीन सो सेकंड पंपकीन थर्ड पंपकीन आनी गायज हो चोय फोर्थ ओके हो चवथो पंपकीन आनी ह्यो गायज पयलीं रोयलो तो टोमाटा ओके 1 2 3 आनी 4 सो गायज चोयला आसतलो तुमी हांवें काय बऱ्यो तांकां सापोर्टाक गायज हेचो बोडयो मारले कांब्यो आनी त्यो फेन्सिंगा पयलीं फेन्सिंग गायज हांवें तेंच यूज केलां ओके आनी येस बऱ्या पडटलें मागीर तुमकां दाखयता मातशें व्हडलें जालें म्हणटरी हांव तुमकां दाखयतलो ओके सो गायज आतां वयता मातशें फ्रेश जाता आनी मातशे वक्तान तुमकां हांव मेळटा ओके सो गायज फायनली आतां हांव फ्रेश जालो आनी येयलो हांव न्हेसोन बाय येयलां गायज कित्याक न्हू आमकां मातशें ग्रोसरी शॉपिंग हाडपा जाय आनी तुमी जाणाय गायज आमी जायत दीस जालीं आमी टेस्को गेले ना आमगेलें मेन शॉपिंग करपाक ओके बारीक कितें शॉपिंग आहा तें गायज आमी इंडियन शॉपाची करताय लायक कोथमीर ओ लायक चिलीज टोमेटोज जाय जे गरजी जाय पडटा गायज ते वयताय आनी आमी जुपको हाडटाय आमगे शॉपाची हिंगा बोगली नाजाल्यार आमी हॉन्सलो वयता आसतना हाडटाय गायज ओके सो आयज जाय गायज आमकां मेन शॉपिंग ओके आनीक मेन शॉपिंग म्हणल्यार तुमी जाणाय तितून जाय ते आसता तांदूळ म्हूण आसता साकर मीठ आनी गायज सगलें ओके सो वयताय गायज आतां आमी शॉपिंगाक हालींशा रेडी जावपाक गेलो आहा आनीक हामादाय गायज रेडी जावपाक गेलो आहा हामादा शावर घेवपाक गेलो आहा हांव शावर बाग घेवन येयलो आहा वचय आनी हालींशा आपले गेले रेडी जाता गायज ओके सो आमी सगळीं रेडी जाली म्हणटरी गायज तुमकां आमी मेळटलीं ओके सो हूंय वचना काय गायज चोयत रावाय मुखार तुमकां दाखोवया आयज आमगेल्या शॉपिंगाक कितले पयशे जातले आनी कोण पे करतलो गायज हें तुमकां आयच्या ब्लॉगान दाखयतलो एवरी टायम गायज शॉपिंग वयता हालींशा म्हाका तालांव घालता ही पाटी गायज हालींशा तालांव घाल्या ओके सो तें गायज तुमकां हांव मागीर दाखयतलीं सो सांगिल्ले ते भाशेन हूंय वचना काय चोयत रावाय सो गायज फायनली जाली रेडी आनी हेंचे सोमती येयले तुमकां गाडया मेळपाक ओके हांव अलिशा आनी गायज हमादा फाटल्यान हमादा ओके सो गायज आमी वयताय शॉपिंगाक टेस्कोक ओके आनी वयताय आमी स्टेन्स गायज द नियरस्ट वन आनीक सांगिल्ले ते भाशेन गायज आमकां न्हू आमगेले लायक
थोडी वस्तू जाय लायक मेन गायज इम्पॉर्टंट वस्तू जाय त्यो आमी घेतली बेग्यांतल्या बेगीन शॉपिंग करतली आनी घराको येतली कित्याक आतां जाली गायज 5:30 आनी घराको पावत म्हणल्यार टायम जातलो आनी म्हाका फाल्यां गायज अर्ली मॉर्निंग उठोवं जाय कित्याक फाल्यां म्हाका काम आहा ओके आनी हांवें ग्रास सुद्दां कातरलेलो न्हू गायज आतां म्हगेलें न्हू 5:30 स्टार्ट जालो आहा नाक बंद जालो हांवें आनी दोडे गायज इची जालो हाय बट तरी आसता सो फार ओके आहा सो कितें हांवें न्हू सकाळ फुडें उठोन गायज फर्स्ट थिंग म्हगेली हे फिवराची टॅबलेट घेतलेली नाजाल्यार न्हू हांव ग्रास कातरता जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाता ओके सो या कॅश दिसते मागीर मुखार ताका लागून आलिशा सांगलें बेगीन या आनी बेगीन येया ओके आनी दाखयतली तुमकां गायज आमी कितें शॉपिंग केलां आनी कितें तें ओके सो या आनी बेगींतल्या बेगीन आमगेलें शॉपिंग करया सो गायज फायनली पावली आमी टेस्कोन आनी आलिशान काडली आपल्यागे ट्रॉली आनी बॅग रेडी गायज आतां वयताय आमी शॉपिंग करपाक आनी चोया कितें घेताय तें तुमकां गायज दाखोया ओके सो गायज आमी न्हू हिंगा टेस्को शॉपिंग करताय आनी सांगिल्लें ते भाशेन गायज म्हाका न्हू वगोतूय जाता सो आमी तुमकां गायज हिंगा कांय दाखयनाय ओके आमी सगळे हिंगा शॉपिंग करतली आनी मागीर तुमकां घराको गायज तुमकां आमी बरे भाशेन दाखयतली आमी कितें घेयला आनी कितें तें ओके आनीक हे पाटी गायज आमी समथींग बॅग घेवन येयलो हाय सारको टायम वेस्ट कोन्ना जावपाक ओके हय सो बेगीन कोत्ताय आनी मागीर तुमकां घरा कोन दाखयताय ओके सो गायज फायनली आमगेलें शॉपिंग जालें आनी चोयला आसतलें गायज तुमी कितलें बेगीन शॉपिंग केलें तें ओके झुप कोन्न गायज फटाफट शॉपिंग केलां हांवें सगळ्यां परस फास्ट शॉपिंग केलां आनी आलिशान गायज कितें मेळटा तें उबारलां कित्याक तालां पड जाल्यार पोंड दी म्हाका कित्याक आयज हांव पे करपा आहलो दिसता म्हाका आनी आलिशान इतलें शॉपिंग केलां गायज ओवर लिमीट म्हणटाय ते भाशेन आनी सारकें चड फास्ट सारकें आनी हें शॉपिंग गायज तुमकां आमी दाखयतलीं घरा कडेन ओके सो मेळया तुमकां गायज घरा कडेन ओके सो गायज थंयसर पावली आमी घरा ओके आनी गाडयेकू आहलोलें म्हाका 2 मिस कॉलां आनी 1 फोटो येयलो ओके आनी आमगे एकल्या सबस्क्रायबरान म्हाका फोटो धाडला कित्याक जाण तूं दाखयत तुमकां हेजे दिसती पडटो जाल्यार नॉक हांव क्लियर बट हितून घालतो हांव फोटो मँगोस्टीन ओके तेका मेळ्ळी हिंगा आमगे स्लाव तेणें म्हाका बेग कॉल केलो मँगोस्टीन मेळ्ळी हुंय आपणा तुका लागून हास्या गेल हुंय हांवें ट्राय करूं कित्याक तेणें केन्ना ट्राय केलें ना हुंय ओके बट एक्चुअली इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव बट इट्स ओके ट्राय करूं जाय जाल्यार 699 ओ 799 अशें कितें सांगलें तेणें म्हाका आनी गायज तितून येताय फकत 5 एक धाकटेशें हुंय आनी 4 मँगोस्टीन म्हणल्यार कितें तें दाखोवया तांकां नानी पुट पिक्चर आनी हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार ओके चोवपाक शकताय एक खूंय मँगोस्टीन म्हणटाय आनी हांवें गायज केन्ना ट्राय केलें नाय हांव हायलाय भरपूर पण हांव नका मस्तीन कितें हायल हांवें केन्ना ट्राय केलें ना ओय ओके सो गायज आयचे शॉपिंग तुमकां दाखोवया शॉपिंग केला सो ओय गायज कोणा जाय जाल्यार हुंय स्लाव बुट्स हा हुंय ओके बुट्सा हाटल्यान हुंय एक शॉप हा ग्रोसरी थिंग मेळटाय हुंय ओके कोणू स्लाव रावताय आनी ट्राय करूंक जाय जाल्यार वसाय आनी घेयाय हांवूय वयतलें बट केदोन तें खबर ना गायज कित्याक लायक तुमी जाणाय आमगे बिजी सदां हें म्हाका तें पोंता वचों पडटा तेका लागून हांव मातशें हाट सोदतां सद्दां स्लाव वचपाक बट नेवर मायंड बट आय वील गो एक दीस ना एक दीस वयता आनी तुमकांय दाखयतलें मागीर ओके आनी सांगलें ते भाशेन कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी वसाय कोण स्लाव बा रावताय जाल्यार आनी फॉर ए ट्राय करूं ट्राय करपा जाय मँगोस्टीन सो या हांवें ट्राय केला गोंय करनासतना यूके येयल गायज तो हांव इतले जाण आहलो ती सदां म्हणटाली आमगे भयण ती आमगे भयणीगे चेडो ती लायक यू नो हेजे भाशेन कितें भिंड आसनाय आंबट गोड हय कोकोमा भाशेन भितर ओपन करताले ती म्हाका दिसताली ती भिंड बा आसतली ते टायप लागून तेका लागून म्हणटालो ना म्हाका ट्राय करूं नाका म्हणून सो म्हाकाय आतां सद्या ट्राय करूं पडटलें तें सो गायज आमी न्हू बेसीक शॉपिंग केलां आनी सांगपा म्हणल्यार यू नो लायक तुमी जाणाय गायज एज ऑलवेज आतां कितें हेमदा आतां उलयता मुखार हेमदा म्हणटात कित्याक तोय येयलो न्हू आमच्या बरोबर तो बॅट ट्रॉली घेवन भोंवता सगल्या आनी हांव मस्ती फकाण करीत आहलोली चोय रे बाय हेमदा तेका समतो कितू टोटल जालो तो सांगतालो एक घेता हितू जाल म्हणटा एक बेजार करून हायला ओके आनी मागीर फकाण करपा लागला मदाम यू लायक टू अनॉय हिम नो हुंय हांवें म्हणलें वय म्हाका बरो दिसता म्हणटा एक बेजार करपाक आनी दाखोवया तुमकां आनी म्हणल्यार अल्टिमेट जातलें एक मिनट मागीर म्हणपा लागलो तो इतले हेजे कितू पयस जाले न्हू पयलीं आमी ट्रॉली भोवन येताली न्हू म्हणपा लागलो हे पयस लायक शॉपिंगाचे बट वॉट टू डू आय थिंक वयता हे जाता म्हाका दिसता
म्हारगाय वाडत रावतली न्हू रे सांगताल तो 50 पावंडा आखी फुल ट्रॉली जाताली मग आता 100 मायज जाले तरी ट्रॉली बंद ना म्हणटा ते भाशेन ओके या बट मेन इम्पॉर्टंट जायते जाय मेन रे पयलीं सद्या गायज दाखयता जे फ्रिजान घालपा जाय ते मौज आसा आनी ते पयलीं दाखयता बरी राव रे पिझ्झा स्टोन बेक पिझ्झा हुंय गायज हो केदोन गेल रे ते हांवें सोंकून ना गायज कॅन कोण बेगा तो आवडयला ऍक्च्युली स्पेशली हमादा लागून गेलो कित्याक केदो तो आय थिंक शॉपाचे गेलोलो आनी केसो पिझ्झा घेवन येयलो मार्गारिटा बेस्ट तो प्लेन हाडलो तेणे Yeah, and he paid like £4 or £5 something, and you only £3 guys. आणि Which is good, and you order yeah. Okay, मशरूम हा दितलो होय न्हू हेचे गेले गाइस आईस्क्रीम ओके लाईक आईस्क्रोट म्हणा ते भाशेन ते आईस्क्रोटा भाशेन बरें लागताय बरें लागताय पर गायज तो सांगता न्हू एका कोण तो आमगेलो आईस्क्रीम वेनाकू आईस्क्रोट करून वचय घेवन येयला एक्चुअली हांवें हाडले त्यो आईस्क्रोट ते सारखे आईस्क्रोटा भाशेन हय आणि हेचे हनीकॉम ओके आईस्क्रीम गेल्या हय हनीकॉम ही बरी लागता गायज हिंगा आमगे कोणें ट्राय केलें ना जाल्यार ही ब्रँड ट्राय कराय मुगे फेवरेट ती आनी द वनिला ऑल्सो टेस्ट रियली गुड बरी लागता ती आणि गाइस असे गेला आयस ओके तकलेचे एक लागो हांव मातशें रश कोत्तालो दाखोवपाक आतां हें फ्रिजान घालतलो कित्याक ना जाल्यार मेल्ट जात न्हू आलिशा खंय तकली आहा गे मेल्ट जायना ते आलिशा हो मान मुगेली गायज हे जाता सगळो आपूस तकलेचे जायना आतां सुसेगाद दाखयतले गायस ते तुमकां कितें हाडला आनी कितें ते सगळें तुमकां दाखयतले आतां हांव बिजी आहा फ्रिजान घालपाक हय गायज हेंचोय हें दाखयलें ना हें दाखयलें हेचोय हें घेवन येयला तें दाखयलें ना तुवें हें पयलीं दाखय आपण गेले कित म्हणटा तेका टँक्युरे अरे वाय हा हय टँक्युरे नॉक जाल्यार कितें हाडटाय हेमादा हाव यू प्रोनाउंस दीस सो या गायज हेमादा हाव यू प्रोनाउंस दीस चोयता दिना गायज पिवपा दिना नो यू टेल हाव यू प्रोनाउंस दीस Tankari. टंकारी एक कोण म्हणला How do you call it, miss? next time if you don't know the name of it how to pronounce don't drink both of you आणि गाइस हेंचोय मुगेले सदांचे कम्फर्ट मुगे फेवरेट मुगे रोपा हांव घेता गायज बरो वास येता हें गायल्या न्हू तेका लागून आमी घेताय ओके हांव बारबो 2 बॅग घेवन दोता आतां मुगे काबार जावप इतलें आहा मुकोडे हाफ अशें बट हें घेयला आनीक कितें तें इम्पॉर्टंट म्हूण आनी लागोप हें उरलें पराठा गायज पराठा हांव बसून दाखयता गायज तें काम दिता आनी तें होल चिकन घेयलें 2 गायज घरान आसल्यार न्हू बरें पडटा चिकन इजी जाता कितें करपाक जाता एक कातून दितलो म्हाका हय बेश्टें तंदुरी टायप कितें करया नाल्यार ग्रीन फ्राय ना ग्रीन केलो पळय आनी एक जाय आसलो म्हाका बट म्हाका मेळो नाय सो ही धाकटी पॅक हाडले हेंचोय सद्या ना आमी ती ट्रे घेताय व्हडली पॅक ऑफ 30 सो ती म्हाका मेळना सो हांवें घेयले हेंचे 1 2 3 आनी गायज हांव दाखयता कित्याक जाय जाणां बरें दिसता न्हू रे लावा एश कोन वी शो वॉट वी बॉट म्हाकाय बरें दिसता केन्ना हांव दुसऱ्यांगे ब्लॉग चोयता त्या जाणां तें कितें हाडलें तें म्हाकाय चोवपा जाय लायक यू नो आनी तितून केन्नाय वस्तूय मेळटा म्हणल्यार तुमकां सांगपा जेन्ना हांव दुसऱ्यांगे चोयता आनी म्हाका कितें लायक जालां हांव एम्बसी म्हणटा आमकां हाडूं जाय म्हूण आनी बटर कित्याक न्हू सकाळीं इम्पॉर्टंट एका ब्रेकफास्ट आमगे बटर तेका लागून आनी हेंच आमगेलें टायगरागे जेवण मातशी तेका कितें न्यू घेवन येयला कितें डबलाय डिलिशियस हूंय डबल लेगून डबलाय तूं वाचला रे तें हय सो चोवया गायज टायगर न्हू इतलो फासी तुमकां सांगना आमकां न्हू टेस्को व्हॅल्यू आमगे कोण यूके आहाय ती जाणाय पूण गोंय आहाय ती नकळो न्हू टेस्को व्हॅल्यू आयटम मेळटा आमकां ओके मातशें रिजनेबल आसता मातशें सवाय आसता आनी हांव केन्नाय कितें अशें करून जाय जाल्यार घेता म्हाका तशें करून प्रॉब्लम ना यू नो आनी एक दिसा हेकाय हाडले टेस्को व्हॅल्यूचे यू नो थँक्यू रे बरो आहा तूं थँक्यू रे आनी गाइस थँक्यू रे थँक्यू रे रे Actually, guys, you know, तेका pronounce कोताय थँक्यू रे ओके रे ते वाय तेजी थँक्यू रे सो थँक्यू मसी थँक्यू आता हांव मातशें बिजी आहा हांव मातशें थँक्यू रे चोयता कशें लागता नाका आनी गायस तेच भाशेन जीन हाडल्या जीन एंड टॉनिक दिस इज टॉनिक फॉर जीन
सो आयस आमगेलो मेल्ट जाता हांव आनी हमादाक एक ड्रिंक करता कित्याक तेतून म्हणल्यार फ्रीज ना आमगेर आयस मेल्ट जात ना मेल्ट जालो न्हू तो ऑलरेडी सो आनी आमी गायज मेल्ट जालो हाय काम केला सकाळी सावन इतुले गायज इतुलो माव सारको टस्टी जालो चल चिकन खातो रे आनी हमादा कसली डिश करपा लाय बरी हमादा यू वांट टू कुक टुडे इजिप्शियन स्टाईल आवय नाक रे गायज आलिशा सांगून ना करी आलिशा पयल्यान भिता तो रांदेर म्हणल्यार गायज तुम जाण इट्स नॉट दॅट हांव जायत पाट चिंता जेन्ना हांव हॉलिडेयां वयता न्हू आनी म्हाका हांव मातशें फासी म्हणल्यार तशें करून न्हू म्हाका इन जनरल लायक जायना हांव घेता बट मागीर तें हांव वेस्ट कोत्ता लायक जायना जाल्यार सो हांव पयलें खूंय मॅकडॉनल्ड खूंय आहा तें सोदून भोंवता तेश करून लायक यू नो एश करून चिकन बा जाल्यार ओके ग्रील चिकन बा तेश करून ओके बट सर्टन थिंग्स म्हाका लायक जायनाय सो मागीर मातशें हांव हें जाता आनी म्हाका लायक जायना न्हू गायज थोडी बायड खाताय तशी लायक जायना जाल्यार पूण म्हाका जायना हांव मागीर सोडून दिता यू नो लायक एनीवेज तें जालें आनी कितें हाडला रे ब्रेड बटेसो हाडला गायज तें आनी तुमकां दाखयना आनी हो एक हांवें ज्यूस हाडलेलो रुबिकॉन ओके और ड्युलेक्स मँगो हो बरो लागता म्हाका तो दुसरो बरो लागना लायट ब्लू आसता आनी तो लायट आसता तो बरो लागना हो बरो लागता आनी एज ऑलवेज टायगरागे ट्रीट्स आनी कितें मस्तिकेचे पिकल अशोका पिकल तें हाडलो मुस्ता आनी हांवें न्हू गायज हें हाडलां पायनॅपल चंक्स ओके सो हांव न्हू हें पयलीं खातालें जायते तेंपान हांवें तें चोयलें थिंगा आनी आय वॉज लायक आय वील गेट इट फॉर मी हे पाटी बरें लागताय गायज कोणें ट्राय केलें ना काय ट्राय करूया हें इन ज्यूस व्हेरी टेस्टी एक्चुअली गायज हांव न्हू आलिशा हेल्प करता ओके ओके फास्ट करूया ओके गायज हॅन्सय रायझिंग फ्लावर सेल्फ रायझिंग फ्लावर कितें करपा जाय म्हाका तेका लागून हाडलेलें टमाटा गायज समथींग वाट रे तूं ठीक आहे तो हांव दाखवता एक पाटेन ओके आनी फ्रुट्स आनी लायम क्लेमंटाइन्स ओके बरी ज्युसी हुई सारखी आनी स्वीट्स तेका लागून घेयले बरी हाडले and then we got bananas आणि गाइस आम्ही गेले हे ब्लूबेरीज ओके आणि किस सोदता जाण तू गाइस तो सोदतालो ब्लॅकबेरीज न्ही रे तेक ब्लॅकबेरीज मेळ्ळाय मो ब्लूबेरीज गेले आणि ते गाइस दिस वन इज स्वीट अँड पल्पी ओके सो वाइल्ड बेरीज यू नो दोस ते वाइल्ड बेरीज तू लोक एक दिस आमी या मरे तेंक दाखोवपाकू थिंगा हाटी जाय ती माय गाइस थिंगा न्हू जायत आसले बट तेका कांटे आसताय आणि नो कांट सारखे ते सारखे लायक सोवा भाशेन आसा होरोती कांट ते रोकडे गाइस लागताय ओके दैट इज शुगर and then we got apples गाइस बेसिक फ्रुट्स हाडले and treats for tiger आणि आलिशागे ट्रीट्स आणि शुगर मंगे ट्रीट्स हेमदा गे रे आके अर्धी क्रेट एक दिसा भितर हाफ क्रेट काबार गे ओद हेमादाली ओद तेगेली सो असो गाइस टायगरा गेले जेवण आणि समथिंग डिफरंट हाडला हे पाटी तेका आणि ही म्हणतो मुगेली ट्रीट ओके राइट ट्रीट बियर्स गाइस कैंटोनमेंट हेल्थ ओके दिस बियर्स आई लाइक sugar guys also ही आटा okay this is like how many kilos is it I don't know 5 kilos 5 kilos oh 5 kilos guys sugar आणि असो गाइस ऑर्डर पॅक सर्फा हाडला आमका 125 washes 125 washes बरं जाता ऑर्डर आणले गाइस समते टेन्शन ना आणि बेस्ट सोडा बा ते सोडल्या आणि also not forgetting ketchup guys काल आमगे इथून केचप लिगो असो ना इथून KFC जेन्ना हाडलेली तितून केचप असो ना आणि आमकां ती सॅशेट हाडली 3-4 किट सॅशेट हाडली सो केचप काबार जालो मग गाइस आम्ही केचपूय हाडला सो झालं इतले गाइस बेसिक लिमका दाखवलं नाही का दाखव याचे गाइस आपल्यागे लिमका आलिशा गेले पाटी दोनों गेले त्याने म्हाका न्हू हिंगोसो जाय साउथ हॉल आणि सोडा आणि टॉनिक वॉटर दॅट्स इट नेक्स्ट टाइम साउथ हॉल या मामी येता दोनी या हे हाडपा लिमका क्रेट घेवपा जाय म्हाका थिंगा नो यस थिंगा आज सांबरा जाय पडटा गायज लिमका पेप्सी तो कोता येना आणि हे सगळे सामान गायज आता जाग्यार घालतले आलिशा हांवें मेन हाने घायला फ्रिजाक सो हे काम आता आलिशा गेले कित्याक हांव वयतलो गायज चिकन कातरपाक चिकन काट करून दिता आलिशाक आणि एक भितर घायले ऑलरेडी फ्रिजान दवरलाय What you will cook then? चोवया कितें जाल्यार कोत्ता Okay guys आणि कितें what else? That's it. चोयला आसता तुमी गायज आमगेले शॉपिंग यू नो इट्स नॉट दॅट आम कितें शो ऑफ करूं जाय तेश कोन्न कांय ना गायज जाय जाणां आपल्याला दाखयता जेन्ना दाखयलें गायज म्हाकाय बरें दिसता आनी तुमकांय बरें दिसता जेन्ना आमी कितें तुमकां दाखयताय न्हू या कितें जावं तें
You know, जाणा आम तुम सगळे कित घेताय ते दाखयताय सो विथआउट ओके वाय नॉट बरें दिसता गायज इंटरेस्टिंग लायक यू नो आमी कितें गेल तें तुमकांय कळटा आमी कितें गेला आनी कितें यूज कोत्ताय कितें खाताय गायज तेंय तुमकां कळपा एक यू नो एक हेंच तें दाखोवपाक हाताय गायस तू हाताय ते आमी हाताय तशें करून बट जेन्ना दाखयता तितलें बरें दिसता ओके हांवें तेणें हाडला बीफ घेयल ना कित्याक आमकां काटलेच हाय या बीफ कटलेट्स आनी हाय गायज भितर फ्रिजरा हाय फ्रिजरा हाय आणि नुस्तें हाडू आमी गेल नाय एक्चुअली काल न्हू गायज आमी जेवण नुस्तें चोवपा वचपा आसलें आमगे पोट इतू बोल्ले आमकां आनी जायना जालें भोंवा लेगून आमी सोमती मागीर येयली न्हू रे बीफ कटलेटांची म्हाका दिसता दिस टायम विल डू रोलाद हांव शुअर ना कोत्तो जाल्यार गायज म्हाका तर बरो टायम मेळ्ळो न्हू बट रोलाद केले हामादा खावपाना कित्याक सॉसेजीस आहा न्हू इनसायड हा गायज थिंग प्रॉब्लम हा बट थोडे सेपरेट करून जाता विदाउट कितें म्हणटाय सॉसेज सॉसेजीस गायनासतना गायज करपा जाता सो आमीकूय पडटा ती हय मामी काय हाय ना ते गेली बीफ रोलाद केले आनी सॉसेजीस गायले ती हाय ना सो एक्चुअली प्लॅन कॅन्सल आणि जरी तर कोणाकडे आयडिया हा एश करून कितकोन बरी लागता ती न्हू रे जाल्यार सांगा आमकां विदाउट सॉसेजीस न्हू रे ट्राय करपा जाता तशें सो या आनी कितें करपा एक्चुअली काटलेशे बरी लागताय गायज त्यो काटलेशांनी तितून बरी पातोड मारलो हाय काटलेशे कच्चे हय काटलेशे करचे आनी बरें जाता काटलेशा मसाला लायन दवरलो जाय तेन्ना बाज आय फॉरगॉट वॉट यू फॉरगॉट समथींग गायज गजनी म्हाका म्हणटा आनी आपण दिसता या सांगले ते भाशेन गायज म्हाकाय बरें दिसता दुसऱ्यांनी कितें दाखयता न्हू केन्ना शॉपिंगा भोंवयताय ते जाणा सो आय होप तुमकांय लायक जाता आसतलें रे लायक एश करून आमी कितें दाखयताय वर्षी गायज हांव थिंगा दाखयता जेन्ना घेता आसतना टेस्को तुम जाणा हें गेला तें गेला बट म्हाका दिसता न्हू घराको जेन्ना येवन दाखयता बऱ्या पडटा नाजाल्यार न्हू थिंगा टायम वयता बेस्तो हें दाखोवपा तें दाखोवपा गायज टायम वयता सो घराको येयलें सगलें शॉपिंग हाडलें आनी एकदां तुमकां घराको दाखयलें आनी बरें जाता वॉट यू से ओके आनीक भायल्यान जाल्यार गायज सारकें नंबर 1 जालां टॉप सारकें बरें जालां पूण मागीर दाखयता तुमकां आमगे आनी उरला न्हू रे रोवपा बा रोयल तुवें हय हांवें रोयलें मुगो सगळें रोयलें आलिशान चोयल ना गायज हांवें 1 2 3 4 दुदी रोयले 4 पम्पकिन्सा झाड रोयले तुम रेडी जाय गिव अवे करपा हाय आमी सगळ्यांक गायज एवरी वीक एक एक दुदी येवन घराको पावयता गिव अवे करता आमी व्हील स्पिन करतली एक ब्लॉगाचे न्हू रे युके हाय तेंक मागीर तुमकां घालपाचें युके हेज हावन्सलो तेश करून घालपाचें कित्याक तेज्या भायर वचपाना आमी न्हू रे अप टू रेडिंग हय रेडिंग एंड स्विंडन ओके फ्रॉम लंडन टू स्विंडन ओके तेज्या पयस वचपानाय करया मरे आनी हय एक्चुअली बील लेगून नाका बट कोणा जाय जाल्यार दुदी इन केस मुगे दुदी जाल जाल्यार म्हाका सांगाय आपल्या जाय आमाय गायज तुमकां हाड घराको पावयतलो हाफ पूण कोण दिताय तुमकां पावना जाल्यार तू हाय जायत जाणा जाय जाल्यार न्हू रे हाफ तेका कितू लागताय ते पयलीचो या दुदी आनी मागीर तुमकां हाडटलो तेच भाशेन गायज रानप बिन्सूय गायज कोणा जाय जाल्यार म्हाका पयले सांगाय हांव तुमकां हाड दितलो ओके बोगले हल्ल्यार चोडूय पयस न्हू अप टील स्विंडन गायज ओके बेस्तो न्हू जेन्ना हांव ते सायडी पास जात तेन्ना येवपा आहा जाल्यार तेन्ना हांव हाडटलो आनी तुमकां दितलो हांव सांगतलो हाल्या अमके कडेन स्विंडन वचपा आहा आनी तुमकां मातशी दाखयतलो न्हू रे जाताय त्या जाणा तुमकां प्रोसेस दाखयतो तो आतां आपणा गेलो डेली आज जावपा जालें हे ती जालें गायज ती बरी व्हडली जाताय ती आनी खावपाकूय बरी लागताय हांव दाखयतलो तुमकां तुमकां ते सगळे सोड हें जालें ओके आय रिमेंबर्ड नाव गायज जायते कमेंट येयले आमकां अजून येयत आहाय आमगेल्या यू नो द डबल सेलिब्रेशन व्लॉगाचे ओके तेजे तुमकां कमेंट घालपा लायलोलो वॉट यू लायक अबाउट अस आनी हें कोणाक हांव कोण न्यू हाय तेंक सांगता यू नो इफ यू हॅवन कमेंटेड कोण न्यू चोयता यू नो डेली एक पाटी दॅट्स वाय सेड हांव रिमायंड कोत्तलें डेली सो प्लीज वसाय आनी तेजे कमेंट कोराय हांव हिंगा लिंक घालतलें ओके डिस्क्रिप्शना जो कोणें व्लॉग चोयल ना तो वसाय चोयाय कमेंट घालाय तेजे आनी यू नो स्मॉल मेसेज बट डोंट फॉरगेट टू रायट where you are watching from कित्याक जाय जाण कमेंट घालताय मागीर म्हाका हिंसारू पडटा where are you watching from म्हण ओके आय एम गोईंग आउट ऑफ द वे कित्याक म्हाका जाय तुमी सगल्यांनी यू नो पार्टिसिपेट केलोले तितून एक्चुअली मशीन सांगलोलें जरी तर तुमी घालनाय हुंयसून चोयताय ती मागीर वी वोंट टेक इट हय आनी जे कोणे सबस्क्रायब केलें ना ते सबस्क्रायब करे आनी तुमच्यानूय कमेंट मारून जाता सबस्क्रायब करना जाल्यार गायज तुमच्यान कमेंट मारून जावपाना आनी गिव अवे तुमच्यान पार्ट घेवपा जावपाना सो प्लीज गायज सबस्क्रायब करे आनी तुमकांय एक चान्स आसूं शकता तुमी जिखपा शकताय कोणूय जिखपा शकता सो सबस्क्रायब करे आनी कमेंट घाले तुमी जिखों शकताय गायज कित्या रावताय कोणा रावताय आनी जाय जाण गायला इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट यू नो it's a big amount especially गोंय हाय तेंका युके गोडी
जायत स्मॉल यू नो ते दिसता 100 pound इज 100 pound UK is not like big amount, yeah, but but जेन्ना एक shopping जाता, एक एक शॉपिंग विकाचे जाता at लायक least. आम कितको शॉपिंग हाडला ते भाशेन जाता हाली 20 pound मातशें मायज पडले ओके होय आणि main guys, wait आणि गोया it's gonna be around you know it depends on the rate around 11,000 म्हणल्यार you can survive a month nearly 12,000 थोडे जाता एक म्हयनो येता एक म्हयनो ओके yeah so हिंगा एंड करूया मरे ऑफ कोर्स so मागीर चड जाता गायज हांव वयतले इधर चिकन आय थिंक आय विल प्रॉब्ली डू तंदुरी एंड सॅलड कितें कोत्ता ओके आनी चोयता कित्याक बिर्याणी बाग बेचार येयल म्हाका जाणटो टाइम जालो गायज 7 ओके आता आमी कोत्ताय आमगे कोत्ताय बा म्हणल्यार गायज जातली टाइम जातलो Plus सकाळी editing करपा जाय, एडिटिंग करपा जाय सकाळी बेगीन उठपा जाय कामां वचपा तेका जाय लागून मस्ती राश कोत्ता कित्याक तेका तेगे न्हिदपा टायम नाजा आलिशा म्हणटले भुरग्यां भाशेन एक्सक्यूज केला हाल्या वचपाना म्हूण आनी गायज न्हू हांव नको कित म्हूण कामां वयता त्या दिसा गायज मुगे कित ना कितें आसता नाका हांवताय आनी कितें जाता आनी हांव मागीर तांकां सीक मारता वन थिंग यू नो लायक हांव जावं हेमदा आमकोडे आम तेशी उठोन कोत्ता हेको जायना म्हाका जायना तेका तेगे जॅम जायना जाल्यार तेका जायना हेडेक जाता मुगे तर जॅम जायना म्हाका सारकी हेडेक जाता मागीर तकली उसळोन राखता मुगेले आनीक म्हज्यान कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना दॅट्स द मेन थिंग Yeah. ओके सो इतल्यानू गायज आयचो ब्लॉग आमी हिंगा एंड कोत्ताय समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोगा सो मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय